बंद करायची स्वप्न आता तेका लॉक हो मारता, पाद्री मारता लॉक तेका आता, आणि हिंदू विजिटरांक बीन आडयता ते वचपा दिना भितर. सो दुसरें म्हणटा हिंदू लोकांक भितर येवपाक दिनाय म्हणटा. कितकोन तूं ते विकाळ खाता. कालिदास बाब कोण हिंदू लोकांक येवपाक दिनाय. हांव वयता मरे थिंग फेस्ताकू, केन्नाय फंक्शन आसलें हांव वयताय थिंगा. थिंग गेटीचे हिंसाताय केन्नाय तूं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम मुखार हिंसाताय केन्नाय. कित्याक तूं फोटींग म्हण सांगत लोकांक. विकाळ कित्याक घात तूं लोकांक तकल्यान तूं. कोण हिंदू लोकांक वचपाक दिनाय. तूं म्हाका एपॉयंटमेंट दी, हांव येता तुजे बरोबर. चोयता तूं कोण हाडयता तो थिंग भितर वचपाचो. फंक्शन आसताय तेदोळ सगळे एलावड आसता. देर मे बी सम रेस्ट्रिक्शन्स ऑन द एंट्री नो at certain time or days or months, I don't know. दिसतो हिंदू लोकांक येनाय. हिंदू 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 करीत रावनाका. कालिदास बाब प्लीज यार स्टॉप दिस. सो आमी मूर्ती दवरली, आमी गेले. मागीर आमकां कळ्ळें की कोणें आमकां सांगलें की पुलीस आतां थंय वचपाक दिना भितर सायटीर, मूर्ती घेवन गेला अशें म्हणून आमकां न्यूज मेळ्ळी. सो आमचें काम कितें आशिल्लें, देवीचें जें मूळ स्थान आसा त्या स्थानार तिका व्हरून पावोवपाचें. तें आमी काम केलें. आमचें कितें आशिल्लें तें, आमची श्रद्धा आशिल्ली आमी केली. आमी थंय तुमीच म्हणटा मरे आमी हार्मनीन रावता म्हणून. खंय तरी एक कडेन क्रॉस आनी तुळस असो म्हणटा, थंय आमी हार्मनीन करता म्हणटा सगळें. जाल्यार म्हाका एक गोश्ट समजना, आमची देवीची मुर्ती थंय आसतकीर इतलो कितें जालें तर थंय. तुमीच सांगता मरे आमी हार्मनीन रावपा जाय म्हणून. हांगा खंय दुखलें तर तुमकां. आमी कोणाक काय करूंकूच ना, आमी मुर्ती दवरला. म्हणजे तुमकां कितें तरी भितर तुमचें सारकें ना, तुमचें मन सारकें ना. आमकां काय ना, आमी तुमचें काय कित्याक हात लावना थंय. कळ्ळें न्हू. सो तुमचें मन सारकें ना म्हणून तशें जालें न्हू. तूं म्हणटा सांकवाळेक देवीगे मुर्ती दवरली जाल्यार आमकां केसो प्रॉब्लेम आहा काय म्हणून. हायपोथिकली म्हाका एज एन इंडिविज्युअल काय प्रॉब्लेम ना. बट विल यू बी ऑल्सो एक्सेप्टिंग टू लेट अस बिल्ड chapels and churches in heritage sites which are sentimentally connected with the masjid and temples and Hinduism and Islam? अरे सगळे हेरिटेज साइट्स हांव प्रोटेक्टेड सायटीचे सपोज हायपोथिकली एक देवूळ आहा, त्या प्रोटेक्टेड एरियांत तूं एक इगर्ज बांदून दितलो, एक कोपेल बांदून दितो तूं. सपोज एक मस्जिद आहा प्रोटेक्टेड साइट, थिंगा एक कोपेल बांदून दितले ते, वो थिंग देवूळ बांदून दितले. वो एक देवूळ आहा थिंग तूं त्यांक मस्जिद बांदून दितलो प्रोटेक्टेड सायटीचेर. तूं सांगत आमकां केसो प्रॉब्लेम जाता काय म्हण थिंगा एक देवीचे मुर्ती हाडून बसयले जाल्यार एक टेम्पल केलें जाल्यार. पळय सांकवाळे which is also a protected area, archives. And problem na, but it should be equal to everybody then. Then all over India, सगळे protected sites सगळे धर्माचे structures गाजपटले. Are you willing to allow these things to happen? One-sided उलयना का कालिदास बाब. दिसतो ते मायनॉरिटीचे गाता कोण आमगे मन भरना फकत तेच. अरे तू रॅशनली थिंकिंग कर मरे. आता तो ओनर ना, हे आम्ही सोडून आपली आणि लोकांक हाडले. आता आम्ही जर अशें म्हणया की आम्ही जर ते थंय स्ट्रक्चर दवरलो, तेजी जर तूं दवरला ते फॉलो द प्रोसिजर एज पर लॉ न्हू. वॉट इज द प्रोसिजर फॉर इलिगल स्ट्रक्चर काडपाक? लॉ आसा न्हू तेका. तुम्ही कशें हात लायलो आमची मुर्तेक? आता तुम्ही कम्युनल केलो इश्यू, तुम्ही आमची मूर्ती हात लावपाक गरजच नाशिल्ली न्हू. तुम्ही आर्किओलॉजीन कालिदास बाब तूं सांगत ते भाशेन तुवें हाडली मुर्ती दवरली, तुवें दोन जाल म्हणटरीच मागीर आमी कायदे फॉलो करपाचे. वी हॅव टू गो बाय द प्रोसिजर टू रिमूव दॅट मुर्ती फ्रॉम देयर.
or to remove that structure. आम कायद्यान वचपाचें. हा? सो तुवें कायद्यान हाडला ती वस्त आम कायद्यान कित्याक हाडपा रे? तुवें कायद्यान हाडल्या रे भितरी कितें उलयत मरे तूं? सो तुका जाय तेच कायदे आनी चोय तूं तो व्हिडिओ काड त्या दोणाक. कालिदास बाब तुका मरे हांवें तुका सांगलोलें तुगे हाताचे मरे गांदून दुसरे शूट कोताय. तू व्हिडिओ काडटा आसतना तुका टेलिप्रॉम्प्टर आहा तुजे कुशीक. हा तू त्या पयले शू कोत तू तेका चोय थिंगा. तू कोण डिक्टेशन दिता मरे थिंग रावन सारकें क्लियर आयको येता. तेंगे डिक्टेशन घेवन तू आमकां सांगता बंद कर रे सगळें. कितें रे तूं एकलोच कोता हे भाशेनी कितू वर्स जाल मरे सुसेग तूं पिड्यार कोता आनी तूं आमचे घेता आमी सुसेग पिड्यार कोताय म्हूण. तूं कितें लिगली पडकोता न्हू. आय एम वीथ यू. आय एम कमींग वीथ यू. पूण लिगली खंय कितें आहा तें. पूण हे भाशेन जबरदस्ती कोनाका. म्हणजे हाल्या तुज्या घरांत कोणें एक कितें उडयलें म्हूण तूं आनी तें भायर उडोवपाक तुवें कायदे फॉलो करचें पडलें. करपा जाय तेचेर आर्किओलॉजी खबर आहा न्हू कितें आशिल्लें ना तें. एक्सकावेशन करा मरे. हांव दाखयतां कितें आहा तें पोना. पाद्रीन फातर पळय देवळाचे पुल्ला पळय हांव दाखयतां. बुन्याद आमचो हा देवळा खंय पुल्ला तो ते काडा मरे. कोणें केला आमी कायद्यान या म्हणटा. तो नवीन ज्या म्हणून रिपोर्टर आहा पळय तो पयशे घेवन न्यूज करता. तो तेणें दाखोवनी म्हाका पयशे पडटा म्हणून कितें न्यूज करतलो. कम्युनल हार्मनी हो बिगडयता पळय हो नवीन ज्या. हांव हे बिगडयता कम्युनल हार्मनी मिडिया. आतां जमनी व्हॅल्यू वाडलो म्हणटकीर ग्रॅब करपाक गेले सगळे. मणिपूर करपाक सोदता पळय आमी करूना. आमी मुर्ती दवरले कायदेशीर आनी आमी गेले आमचे हें करून मुर्ती काडटकीर आमी मस्ती. आनी कालिदास बाब आज जोड मागता ते मणिपुरा हेडलायन घेवन धमकी बा दिनाका. तूं विशिएट कोता एटमॉस्फियर. तुगे मायंड क्लियर आहा वो ना तें तुवें पयलीं जाण जावपा जाय. लूक इन टू युअर कॉन्शियन्स. अदरवायज ते मणिपुरा इश्यू तुवें हाडिना आहलो आज. तूं गोंयकार म्हणटा आमी गोंयकारूच न्हू. गोंयकारां अशें करून धमकी दिनाय रे. हा तूं एक नॅरेटीव सेट करूंक सोदता. पूण त्या नॅरेटिवांत ओरिजिनॅलिटी एंड डिस्टर्बन्स करपाक मेन कारण तूं कालिदास वैंगणकार बाब. हे तूं जरी तो राज्याक हें कोण आहलोलो अवटली जावं कवटली हो आज एटमॉस्फियर जायना आहलोलो. आनी हे कोलानी वयल्या मणिपुरा धमकीतून दिता आमकां सगळ्यांक. आमी मणिपूर कोताय म्हूण सांगून तूं ती चॉकलेट लेस करूंक सोदता. सो सेटिंग अ फॉल्स नॅरेटिव्ह अशें पीपल गोंयकार पडपा नाय तुगे ते बदीक. दे वील नॉट फॉल फॉर युअर दीस टेक्निक्स. तूं काय सांगिलां तूं जाय इलिगॅलिटी जावं उलयला तेजेर. सो तेजेर तूं पेपर वर्क कर. जबरदस्ती कोनाका. मणिपुरा धमकी दिनाका प्लीज. बंद कर हे. गोंयकारां तुगे हिंदूंकूय लायक जायना हे ते क्रिस्तांवूय लायक जायना मुसलमानांकूय लायक जायना. लोकांक सुसेग जाय आयज. आनी तूं सांगत मरे देवी तूं न्याय दी थंय न्याय. यू वॉन्ट टू गिव न्याय जस्टीस टू गॉडस. तूं कालिदास बाब अरे आमी तेजी रोचना रे. त्या देवाची आमी रोचना. वी आर व्हेरी टायनी पीनट्स. वी आर. देवी देखो चिंतू पडटली की आपूण रचलो रोचना आपल्या न्याय दिवपा बंद म्हूण. यू ऑल आर प्रोटेक्टिंग द गॉडेस. अरे वी आर हू आर वी मेन टू प्रोटेक्ट गॉड्स एंड गॉडेसीज मॅन. डिरेल जाले आमी डिरेल. आमगे टॉपिक सगळी डिरेल जायत गेल्या. आमी देवीक फक्त न्याय दिला 500 वर्सांनी. आता आमच्या सीएम सरांनी एक स्टेटमेंट काढला काल न्यूजाचेर की जर आम्ही प्रूव्ह करू शकता की ही मूर्ती
500 वर्सां पोन्नी म्हणून, जाल्यार तो थंय ते देवूळ बांदता म्हणटा, असं कितें तरी स्टेटमेंट आसा. सो पयली क्लॅरिफिकेशन म्हणल्यार आमचें, आमी खंयच म्हणना की ही मुर्ती 500 वर्सां पोन्नी म्हणून. आमी कांय स्टेटमेंट करूना. आमी कितें म्हणलां व्हिडिओन त्या, आमी इतलेंच म्हणलां की 500 वर्सांनी ह्या देवीची स्थापना परत हांगा जाता, हो स्टेटमेंट केला आमी फक्त. 500 वर्सां पोन्नी मुर्ती ही म्हणून आमी सांगूंकच ना खंय. बरें, आतां सीएम जर म्हणटा की 500 वर्सांची जर आमी मुर्ती प्रूव्ह करून दाखयल्यार देवूळ बांदता म्हणून, जाल्यार हांव 2000 वर्सां पोन्नी मुर्ती दितां. 2000 वर्सां पोन्नी मुर्ती त्याच जाग्यार मेळिल्ली ती हांव दितां. See, Kaidean Bab, it is not enough for any statue to be carbon dated to be 500 years old. Possible. कोळे मूर्ती देवीचे मूर्ती जावं जेजू क्रिस्ताचे स्टॅच्यू जावं, we can get the proof through carbon dating matter that how old the statue was. But second part जाय ना ताका, nobody will dispute the murti which you have is 5,000 years old or 500 years old if it is proved and through carbon dating. But what is the evidence that you are going to produce that 500 years old statue was there at Sankwal or any other particular place? ती थिंगा आसलो म्हूण कितको प्रूव करता रे तूं आतां? तूं म्हणटा गेले ते 30-40 वर्स पयलीं तो स्टॅच्यू मेळ्ळा आनी तो स्टॅच्यू 500 years old. अरे 50 वर्स पयलो 100 वर्स पयलीं तो स्टॅच्यू मेळ्ळा जाल्यार वॉट इज द गॅरंटी काय म्हणटा खंयचोय स्टॅच्यू जेजू क्रिस्ताचे देखून मेळ जाय तूं तुमचे कडेन, वॉट इज द गॅरंटी दॅट स्टॅच्यू वॉज देअर फॉर 500 years? तो कोणी जेजू क्रिस्ताचे स्टॅच्यू कोणी 100 वर्स पयलीं कोणें आंटीक दवरलो आसतलो त्या जाणा मदेंच. It may be 500 years old, but it might have been kept in that location just 100 years back. But the statue is 500 years old. So how do you collaborate that 500 years old statue was over there for the last 500 years? See, हे सगळे मरे म्हाका जाल्यार थोडे समजता, व्हडले म्हाका डिटेल कळना. ते आर्काइव्स and archaeologists and advocates and lawyers and judges will know all this. But a common मनीस म्हणून तुका मरे कालिदास बाबा आन्सर केला मुको जाते कशें. Okay? So this is all things you need to do. I may not agree with your way of doing things, but I will definitely agree to be with you to fight for what you are fighting for. Legally, document wise, I will stand by you. I may not agree with you for everything, but I will stand by you to fight for what you are fighting for. But legally, without violence, without force, by following the law. मध्ये तू त्या सीएमाकूय धमकी दित मरे, पासेंस पिड्यार जाले, पासेंस काबार जाले आनी सोसूंक जायना बा म्हूण. आनी वयल्यान ते तूं हिंदू भावान हांवें तांकां सांगता देवी न्याय दिवपा जाय म्हूण. आनी हांव दुसरें एक, हांव सगळे जितले हिंदू आसा आमचे बांदव गोंयभर आनी गोंयचे भायरूय आसा, सगळ्यांक देवी लागता, धर्म सगळ्यांक लागता. त्या देवीक आमी न्याय दिवपा जाय, गरज आसा आयज. सो हांव रिक्वेस्ट करता सीएम सराक, सर मातशी बेगीन जावनी, जायना आनी रावपा आनी जायना पाशेस ना आनी जावन. आनी क्रिस्तांव भावूय आमचे पिशे ना, तांकांय समजता कितें लिगल आनी कितें इलिगल तें सगळे. आनी मागीर तितूंत म्हूण तूं क्रिस्तांव भाव पिशे ना, क्रिस्तांव भाव सगळे पिशे ना म्हूण तूं, मागीर तुगे भाशेन हिंदू भाव पिशे हाय. हिंदू भाव सगळे पिशे हाय रे तुगे सगळे आयकपाकू. Even other Hindus would like to have a temple of that Devi, but not the way you are operating. Goikar no.
ताका लागून तुझे बाराबर गोंयकार चड नासले कोण. अरे गोंयकार म्हणटे पीस लविंग, हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम. आनी तितू मत तूं म्हणटा मरे थिंग ते जमनी रेट येयल म्हूण लोक हाडाप कोताय म्हूण जमीन. ती जमीन कोण व्हरो सोदतालो आनी कोणा ती जमीन जाय आसलोली त्या जमनीचे कोण कोणागे दोड आसलोलो तो तुवें फायंड आवट कर पयलो. तुवें जाण जावपा जाय तें. यू शूड नो इट बेटर. कालिदास बाब ती जमीन तो फादर घेवन वयतालो. फादर टॅलिस घेवन वयतालो रे, कॅनेथ टॅलिस फादर. ती जमीन तो घेवन वयता, जमनीचे दोड आहा म्हणटा आनी ती जमीन तेंक मेळटली. इट इज अंडर प्रोटेक्टेड सायट न्हू. आर्कायव्ज आहा आतां. इट इज हँडेड ओवर न्हू टू देम. इट इज अंडर देम नाव. ती कोणाचे आपल्या जाय ते शिंकू जायना ती न्हू प्रॉपर्टी. आतां कितें उलयनाक रे कालिदास बाब. यू बरें मोन घे, यू फायट इट. तूं हांव सांगता यू कॅन फायट. कितें इलिगॅलिटी जाता येस वी हॅव टू निशेध मारूंक जाय, बट पेपर वायज, डॉक्युमेंटेड वायज. सारके तूं डॉक्युमेंटेशन. आणि कायदो सगळ्यांनी फॉलो करपा जाय न्हू. कायदो फक्त आमकांच सांगोना न्हू तो. मुर्तेक हात लावपा जायनाशिल्लो अशें म्हाका दिसता. प्रोसिजर फॉलो जावपा जाय आशिल्लो. आमचेरूच कित्याक हिंदूचेरूच FIR कितें फक्त हिंदूचेरूच FIR जावपाची. तुगे मरे कालिदास आख्खो व्हिडिओ न्हू. इट इज फुल्ली सर्क्युलेटिंग अराउंड हिंदूज 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 आख्खोच. आनी वयल्या म्हणटा तूं आम कम्युनल हार्मनी नाक म्हूण. आमी मस्ती कोताय म्हणटा तूं. मस्ती कोण केल्या ती तूं चिंत मरे. नाजाल्यार तुगल्या कोणूय हिंदू सेंट्रली बॅलन्स हिंदू को हिंसाय. हे तुवें पण मस्ती केल्या ही रातीच्यो 3 वरांचेर. ह्यो मस्ती तुवें केल्याय. तूं हांय मस्ती केल्याय म्हणटा तूं. आमी मस्ती केल्याय म्हणटा तूं. आमी मस्ती कोत म्हणटा तूं. मस्ती कोल्या तुवें आनी तुवें ते फॉल्स नॅरेटिव्ह ताका सेट करप आनी ताका हिंदू 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 म्हूण ताका सेफ्रन कलर मारप. आनी हे सगळें बी पळय हे तुवें हाडला आतां गोंयांत. तूं फकत सगळें तेचे घाता. कोण डेप्युटी कलेक्टराचे घाता, पाद्रींचे घाता, रिपोर्टरांचे घाता आनी मिडियाचे घाता. सगळ्यांचे घात म्हणटा. सो प्लीज कालिदास बाब देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. मोग आसूं आनी आमी सगळे बरे भाशेन रावया. You can fight with documents. Don't fight by one, encroaching, or second, by trespassing. Physical justice korpak try konaka. Don't do anything physically, but follow, as you say, follow the law. Kaidean kariya. Tu Kaidean kar. Okay? Devaragaru, and thank you for all my Hindu brothers and sisters and all the community people in and around Sangwad.